पितेचे आणि पुताचे पवित्र आत्मेचे नावे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी साद्या काळाच्या 33व्या सातोल्यांत आसां. आमी भायगिवंत फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेचे दोबाजीक दाखोवणेचो दुसरो दीस आमी समोर उमतां. आयचो विशय जावन आसा देवाच्या उतराची गोठान चाकुया. आमचे मायभाशेंतल्यान एक म्हणणी आसा, मनशांक उतर गोरवांक दायें. उतर जीव दिता आनी तेंच उतर मनशाचो जीव काडटा. उतर जिवितांत फुडें वचूंक स्फूर्ती दिता, तशेंच कुडींत भिरांतूय हाडटा. देवाचें उतर काळजाचो संतोश. देवाचें उतर दोळ्यांचो उजवाड. देवाचें उतर जिणेचो विस्वास. जो देवाचें उतर दिसपटी वाचता, ताचेर नियाल करता आनी आपल्या जिवितांत पाळटा, ताचें आत्मेच जिवीत आसता. आयज हो सोबीत विशय नियाळटना देवाचें उतर वाचूंक आनी ताच्या उतराची गोडसाण चाकूंक आमकां पवित्र आत्म्यान बोर म्हूण भायगिवंत फ्रांसीस शावेराचे विणवणेन ह्या पवित्र मिसाचे बलिदानांत मागुया. आमच्या मुखार दवरलेली कल्पना काळजा मनान बाळगून धरून देवाच्या उतराची गोडसाण चाकूंक फुडें साबार फावटी आमी विसरल्या, चुकल्या. देखून ह्या वेळार असल्या साबार पातकांचो अस्कोतायेचो उगडास करून देवाचे काकलुतेक आमी उलो मारुया. हांव पातकी पदवीदार देवाक आनी तुका बाबा भयणीनो, म्हजो दुनिया उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलत कर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकलत कर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोमिया काकलत कर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी गोरसो भाग्यवान फ्रांसीस शावेराचे विणवणेन ओगेपणान बापा मुखार दवरुया. देवा आमच्या बापा, भाग्यवान सिसिलाच्या समरमणा दिसा आमी करता त्या मागण्यांक दोयालपणी कान दी. जेजूच्या नांवा पासत कोश दोग सोसूंक आमच्या पुर्वजांक संतोश भोगतालो, त्याच संतोसान आमची काळजां बरोवन आसच्या. आमच्या दिसा दिसाचे कश्ट जेजूच्या मोगान सोसूंक आमकां कृपा दी. अशें जिविताच्या सगळ्या घडीतांनी तुजी वाखाणी करूंक आमी पावूं. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवी आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता रासवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवांवान सोरकार थावन म्हजे लागीं एक ताळो नव्यान अशें उलयतालो तो आयकलो. वच आनी सोमदिराचेर आनी प्रितुमेचेर उबे आसा त्या दुतांच्या हातांत उक्तो कवळो आसा तो घे. त्या दुताशी वचून कवळो म्हाका दी म्हूण हांवें ताचे कडेन मागलें. ताणें म्हाका म्हळें, घे आनी खा. तुज्या पोटांत तो आंबोट करतलो, पूण तुज्या तोंडांत तो गोड गोड मोव जातलो. दुतांच्या हातांतलो हांवें कवळो घेतलो आनी खेलो.
आनी तो म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव लागलो. पूण तो गिळ्ळ्या उपरांत पोटांत आंबोट आंबोट जालें. तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें, आनीक एक पावटी तुवें जायत्या पोरजां, देसां, भासां आनी पातशायां विशीं संदेश दिवंक जाय. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब गायनांतल्यान जातलो. तुझे उतर म्हजे कुडी गोड गोड मोव. सगळीं दोन ग्रेस्काय मेळ्ळोले पुरी तुज्या कायद्याच्या मार्गार हांव संतोशी जालां. तुजे निवाडे म्हजो संतोश. तुजे कायदे म्हाका बूद दितात. जबाब. तुझे उतर म्हजे कुडी गोड गोड मोव. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवें शिकयल्ली समूर्त. तोंडांत गोड गोड मोवा परस अदीक रुचीक तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक. जबाब. तुजी खुशी म्हळ्यार सासणाचें दायज. तीच म्हज्या काळजाचो संतोश. तुज्या आज्ञांक आशिवून आशिवून खोर्शेता म्हजें हड्डें. तोंड जाता उक्तें. जबाब. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. म्हजीं मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. म्हणटा सोमी. सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोव्या. जेजू देव मंदिरांत भितर सरून तूं विकताल्यांक अशें म्हणून भायर घालूंक लागलो, म्हजें घोर मागण्याचें घोर अशें बरयलेलें आसा, पूण तुमी तें चोरांची धोल केल्या. आनी दिसपट्टो देव मंदिरांत शिकयत आसलो. मुखेल यादनीक, शास्त्री आनी पोरजेचे वडील ताचो नाश करूंक सोदताले, पूण कितें आनी कशें करचें तें तांकां सजमो नासली, कित्याक लोक ताची उतरां आयकून बोल्लोलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावंडीनो, कालच्या दिसाक व्हडा दोबाज्यान आमच्या गोंयच्या साईबा बागेवन फ्रांसीस शावियराचे हे रेलिकेची दोबाची दाखोवणेची उक्तावणी आमी केल्या.
आनी एक 40 आनी 5 दिसांची यात्रा जेन्ना कालच्या दिसाक आमी सुरू केल्या आयचो हो दुसरो दीस आनी ह्या दुसऱ्या दिसाची सुरवातेकूच ही यात्रा द जर्नी आमची बरी भाशेन जावंक देवाच्या उतराचे गोडसाण आमी चाखूंक इन ऑर्डर टू टेस्ट रेलिश सेवर द वर्ड आमकां दुसऱ्या दिसाकूच यात्रा सुरू करतानाच आमकां हो विशय दिलेलो आसा म्हणटकूच ह्या देवाच्या उतराची गोडसाण चाखूंक आमकां सगल्यांक हें आमंत्रण पवमडेनो ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना म्हाका एके ओस्तोरेचो एके फिरगोचेर आसतना एके ओस्तोरेचो उगडास येता सादी ओस्तोरी सिंपल लेरी वाचूंक नको बरोवंक नको पूण देवाच्या उतराची आशा देवाच्या उतराची ओड द डिझायर टू नो द वर्ड तिचे सोबें जायती आनी ह्या पासत दोर दिसाक मिसांत वांटो घेवप दोर दिसाक खंय खंय जे मागण्याच्यो रिती चलतात थंयसर वचप त्याच बरोबर घरान येवन आपल्या घरादाराची बरे भाशेन जबाबदारी पाडप आनी इतलें सगळें बरे भाशेन पाळटा आसतना एका दिसाक एका रितीरांत वांटो घेवंक गेलोले कडेन आसतना शी इज ब्लेस्ड शी इज गिफ्टेड विथ दिस गिफ्ट ऑफ द वर्ड ही ओस्तोरी वाचूंक नको बरोवंक नको पूण आज जो अनुभव देवाच्या उतराचो तिका मेळ्ळो ज्या देवाच्या उतराची गोडसाण तेणेन चाखली ती आज सोबे माजार परगट करता शी इज वन ऑफ द फायन प्रोक्लेमर्स ऑफ द वर्ड टुडे आपली फिरगोशेंत जावं ह्या त्या जाग्यांचेर वचून देवाच्या उतराची मोडणी आनी परगटणी करता शी एक्सपिरियन्स्ड शी टेस्टेड शी रेलिश्ड वॉट द वर्ड इज ऑल अबाउट आनी ह्या पासत हें देणें देवाच्या उतराचें तिका फावो जालें ती आज वाचूंक बरोवंक नको आसली ओस्तोरी आज देवाचें उतर परगडटा दिस इज द पावर ऑफ द वर्ड देवाच्या उतराची पोदवी ती आनी हाका लागून तुका आनी म्हाका सगळ्यांक आमकां हें आमंत्रण आयच्या दिसाकी दुसऱ्या दिसाची यात्रा आमी सुरू करतना आमचो देव बरेपणाचो सागर आमचो देव सगळे गोडसाणीन भरलेलो देव आनी ह्या पासत परतून आपली गोडसाण आपले पोरचेक चाखूंक सर्वेस्पर देव दिता आयच्या वाचपांचेर आमी नियाळ केलो जाल्यार पयले वाचपान प्रकाशनच्या पुस्तकांतल्या वाचपान जुवांव आपल्या एका दर्शनाची खबर करता हिज विजन दॅट ही हॅज ह्या दर्शनांत तो पळयता सर्वेस्पर देव ताका सांगता वच तांच्या हातान आसा तो कवळो घे खा देवदूताच्या हातांतलो तो वेता तो आपल्या तोंडान घालता ताका गोड लागता दुसऱ्या उतरांनी ही एसिमिलेट्स हें देवाचें उतर जो कवळो जो आसा द स्क्रोल वीच वॉज दे तो आपूण खाता तेन्ना एक आपले कुडीन आनी जिवान एक करता तो आपणायता ही मेक्स इट वन ही एसिमिलेट्स आनी ह्या पासत उपरांत बाकी जोवांचें जिवीत आपणें जो अनुभवला देवाच्या उतराचो तो दुसऱ्यांक वांटूंक ताका सोंपें जालें आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू देव मंदिरांत भितर सरता सगळें जें कितें आसा तें पळयता आनी म्हणटा म्हजें घर मागण्याचें घर दुसऱ्या उतरांनी जेजू सांगूंक सोदता इफ एट ऑल वी कम टू द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड देव मंदिरांत भितर सरता देव मंदिर जावन आसा एक जागो आपणाची एक गोडसाण चाखचे खातीर बाकी फ्रांसीस शावेराक मान दिवंक दुबावावरेंत आमी सगळीं हांगासर आयल्या ताची भोक्ती आमकां आसा देखून हांगासर ताच्या मुर्यांत आसा बाकी फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर नदर मारली जाल्यार ताचोय बी जिविताचो अनुभव तोच ही टू एक्सपिरियन्स रेलिश्ड सेवर्ड टेस्टेड द वर्ड आनी आपणाक जे गोडसाण देवाच्या उतराची मेळ्ळी तीच दुसऱ्यांनी बी चाखूंक ताणें आपलो वावर भौशीक वावर द पब्लीक मिनिस्ट्री आपलो गोंवळीक वावर द पास्टरल मिनिस्ट्री ताणें केली जाल्यार आज बाबा म्हणिनो देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना कितें आमी करचें आयचो जबाब तुजें उतर म्हजे रुचीक
गॉड गॉड मोव. दुसऱ्या उतरान वी आर ऑल इन्वायटेड. आपोवणें आमकां, आमंत्रण आमकां सगल्यांक देवाची उतराची गोडसाण चाकूंक. म्हणटकूच खंय ती देवाची उतराची गोडसाण आमी चाखतले काय. बाबा म्हणटा पयले सुवातेर द 7 sacraments that we have, जे 7 संस्कार आसात ते दर एक संस्कारांतल्यान आमी देवाच्या मोगाची, देवाची उतराची गोडसाण चाखता. कित्याक दर एक संस्कार आमी समरमता तेन्ना खंयसर ना खंयसर तरी ह्या देवाच्या उतराचो वापर आमी करताच. देवाची उतराची गोडी ती एक व्हड जावं, कांय व्हडी जावं, पूण दर एका संस्कारांत देवाच्या उतराची गोडसाण आमी चाखताच. आनी भोव करून कुमसाराच्या साक्रमेंतांतल्यान कितली पातकी, कितली ओस्कोत आमी जावं. द मोमेंट विथ द कॉन्ट्रायट हार्ट दॅट वी गो द सॅक्रमेंट ऑफ रेकन्सिलिएशन, कुमसाराचो साक्रमेंताक आमी वेता तेन्ना थंयसर आमकां देवाच्या मोगाची गोडसाण चाखूंक मेळटा. वी एक्सपिरियन्स द स्वीटनेस ऑफ आवर गॉड. न्ही हाकाच लागून बाबा म्हणून आमचो पाप साहेब पोप फ्रांसीस, he says, as far as the sacrament of reconciliation is concerned, तो म्हणटा सोंदान संस्कार जसर आमकां देवाच्या उतराची गोडसाण, काकुतीची गोडसाण चाखूंक मेळटा. म्हणटकूच एज अ सायन, एज एन एक्सटर्नल सायन आमी जेन्ना कुमसार जाता, देवाची कुमसारांतल्यान देवाची काकुतीची गोडसाण चाखता, भायर सरल्या उपरांत वी नीड टू हॅव समथींग स्वीट, कितें तरी गोड आमी खावंक जाय. इट्स एन एक्सटर्नल सायन दॅट वी हॅव एक्सपिरियन्स्ड द स्वीटनेस ऑफ आवर गॉड. आनी बाबा म्हणटा आनीक एक फामिलीक जांकां हांव वळखता ती सांग, द मोमेंट हो संदेश पाप साहेबाचो जाली थोडोच टायम जालो सांगला, द मोमेंट दे हर्ड दीस, ती म्हाका सांगताली, फादर द मोमेंट वी गो फॉर द सॅक्रमेंट ऑफ रेकन्सिलिएशन, खंयसरूय जावं ती कुमसाराक वेता तेन्ना वी मेक इट अ पॉयंट एज अ फॅमिली, त्या दिसाक म्हणटा कुमसार जावन भायर सरल्या उपरांत आयदर वी गो टू द आयस्क्रीम पार्लर ओ खंय तरी वेता जावं आयस्क्रीम ओ कितें गोड आमी खाता, सो दॅट द स्वीटनेस दॅट वी हॅव एक्सपिरियन्स टू द सॅक्रमेंट ऑफ रेकन्सिलिएशन इज एन एक्सटर्नल सायन की आमी आतां आमची कुडीकूय ती भायल्यान ही आमची गोडसाण चाखूंक दिता. म्हणटकूच बाबा म्हणटा दर एक संस्कार देवाचे उतराचे गोडसाण चाखूंक तुका म्हाका आपयता. दुसरे सुवातेर ही देवाचे उतराची गोडसाण आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितांतल्यान आमच्यान अनुभवूंक जाता, चाखूंक जाता. एवरी डे ऑफ आवर लायफ्स, एवरी मोमेंट ऑफ आवर लायफ्स. कितलींच घोडिता आमकां, कितलींच घोडिता जसर आमी रावनाव चिंती नासतना आमच्या जिवितांत घडटात. हे वस्तू वरवीं देवाचे उतराची गोडसाण तूं आनी हांव चाखूंक पावता. म्हणटकूच एवरीडे लायफ इज एन ओकेजन फॉर अस टू एक्सपिरियन्स द स्वीटनेस ऑफ दीस वर्ड ऑफ गॉड. आनी तिसरे सुवातेर बाबा म्हणटा द वेरी वर्ड इट सेल्फ, देवाचें उतरूच जावन आसा सगळेंच गोडसाणीन भरलेलें देवाचें उतर. कित्याक दर एक पान पवित्र पुस्तकाचें, दर एक देवाचें उतर, ही देवाची गोडसाण तुवें आनी हांवें चाखूंक आमकां आमंत्रण करता. वी हॅव नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, कितलेच देख आमकां उदाहरण आमकां पवित्र पुस्तकांत, that people have experienced the greatness, the sweetness of our God. People have experienced the sweetness of the word of God. आनी देखून बाबा म्हणटा देवाचें उतरूच जावन आसा आमकां देवाचें उतराची गोडसाण चाखूंक आनी अनुभवूंक. आनी जेन्ना देवाच्या उतराची गोडसाण आमी चाखता, द मोमेंट वी रेलिश द स्वीटनेस ऑफ द वर्ड, आमच्या आख्ख्या जिविताचें ध्येय दुसरेच भाशेन जाता. दी ओरिएंटेशन ऑफ अ लायफ चेंजीस. आनी कित्याक लागून म्हणटा, आयजूच सकाळीं म्हाका कोणें तरी एक वॉट्सॅप मेसेज धाडली, एंड आय थॉट इट विल बी वेरी रायट एंड एप्ट फॉर टुडेज रिफ्लेक्शन. आनी वॉट्सॅप मेसेज अशी, when we get what we want from God, it is God's direction. When we don't get what we want from God, it is God's protection. Baba Mdino, the moment I read this message,
द थॉट म्हज्या मनान आयलो आनी जर आमी देवाच्या उतराची गोडसाण बरे भाशेन चाखली हांव जाल्यार कितें म्हज्या जिवितान जावं आनी यो द डिफिकल्टीज दॅट आय मे गो थ्रू आडखोळी म्हज्या जिवितान जावं ओडचोनी घडी हांव सापडो पूण देवाच्या उतराची गोडसाण जर हांव चाखत जाल्यार म्हज्या जिविताचें ध्येय दुसरेच वाटेन जाता आनी ह्याच पासत तुका आनी म्हाका आयच्या दिसाक हेंच आमचें सगळें घडून येवंक आमचो आस्कारी भाग्यवान फ्रांसीस शावियर आमकां सगल्यांक आयच्या दिसाक स्फूर्ती जाता देखून हे मिसाचे पेटेन वांटो घेता आसतना देवाची उतराची गोडसाण आमी चाखूंक आनी आमी चाखल्या ती दुसऱ्यांकूय आमी ही गोडसाणीचो अनुभव वांटूंक भाग्यवान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमकां सगल्यांक कुरपेन बोर म्हूण ह्या उंड्या स्वरूपान हाजेर जातले जेजू थंय आमकां आदार बळ मागुया. सगळीं भिरावया. देवाचे उतराची गोडसाण आमी चाखूंक आनी ती दुसऱ्यांक वांटूंक देवाच्या आदाराची गरज म्हणून ओळखून कांय आमची मागणी बापा फुड्यान दवरुया. जेजू तुजी उतरां काळजाचो संतोष आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराचेर खोल नियाल करूंक आनी ह्या देवाच्या उतराची गोडसाण मोगान आपले पोरचेक शिपडावंक तांकां खेरीत करपाक मागुया. नावान बाबा हे मागणे करता हांव तुका. जेजू तुजी उतरां दोळ्यांचो उजवाड आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरचेचो फायदो काडिनासतना देवाचे उतर आपल्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक आनी देवाचे बिरांतीन पोरजेचो सांबाळ करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचे बळ आनी गोटाय मागुया. जेजूच्या नावान बाबा हे मागणे करता हांव तुका. जेजू तुजी उतरां जिणेचो विस्वास सगळ्या आमच्या क्रिस्ती भावा भयणांनी देवाचे उतर दिसा दिसपोट्या जिवितान वाचूंक ताचे नियाल करूंक आनी आपल्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक देवाची किरीट करपाक मागुया. जेजूच्या नावान बाबा हे मागणे करता हांव तुका. जेजू तुजी उतरां ताणेल्यांक उडोक भाग्यवान फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांची दाखोवन बरे भाशेन जावंक आनी हातूंतल्यान आमच्या जिविताची नोसोडणी जावन देवाच्या उतराची ताणभूक वाडूंक देवाचो किरीट आशिर्वाद मागुया. जेजूच्या नावान बाबा हे मागणे करता हांव तुका. बाबा मोगडा तुजेर पातयेवन तुजेर विस्वासून तुज्या उतराची गोडसाण चाखूंक ह्या मागण्यांतल्यान तुजो आदार आमी मागलेले उपकार आमकां मेळून दी आनी आमकां सगल्यांक वस्तेस कुरपेन बेसांव आनी बोर क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. Zagoitano
म्हज्या भवमणीने म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलोली ही देणी पवित्र कर. भाग्यवान सिसील तुजे भक्तिनीचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बळान तिणेन आपले कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर सोयीत वेले. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं उत्तरेकून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायतो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवान सिसील तुजे रोक्त साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय. आनी अशें तांचे असोक्तायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णतायेन पोरजोडायताय. देखून स्वर्गेच्या देवदूतां सांगाती प्रितुमेर निरंतरी संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्याने तीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलो. हे म्हज्या उगडासाक करात. भवार्थाचो गोठ परगटुया. आमी हो उंडो खाता आनी एक काळशींतले पियेता. तितलेच फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता
आनी हो जिविताचो उंडो सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आगे पृथ्वीचेर विस्तालोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमिया आमच्या आदारे बिस्माक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता आंखवार मारी देवाचे माये सांगाती सपोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोरमदूत आज सोरकाली तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता ची मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपत्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. भफमरीनो दोर म्हज्या जिविताचे घोडीतान दोर दिसा दिसपटी दोर एक जिविताचे घोडीतांनी देवाची उतराची गोडसाण आमकां चाखूंक जायते सोयीक मेळ्ळ्यात हुस्कोत जावन पुर्ती न्हय आसतना पासून देवान आमकां आपली गोडसाण चाखूंक दिल्या एकाच उतरान साबार वाटांनी ताणें आमकां आपलो आशिर्वाद फावो केला मागलां तें मागूंक ना तें आनी मागूंक नकळो तें आमकां बऱ्याक पडटा जाल्यार दुपा वावरेंत तें देवान आमकां दिलां देखून ताका दिनवासुया जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान देवा बापाचे उपकार आठोवन सगळीं बाराबर म्हणुया आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राय आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे फेऱ्यां बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धोरून दुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तिश्ट घाल तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिरये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड हें ताचें आपोवणें स्विकारून ताका चाकूंक सोदतात ताका शेवूंक सोदतात ती सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कोमन्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमन्याव घेवचो While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward
to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. मोगाळ बाबा भयणानो, जेजू आमच्या काळजांनी आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां भरता. तर हे वेळार आमचे दोळे दापून ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासूया. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, भगवान सिसील तुझे रक्त साक्षीनी तुझे सेवेंत विश्वासानी कोश्टा मोर्नान जोयतीवंत तुवें केली. आमी शेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत घोट आनी जोयतीवंत कर. ही आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. सोगलीं बसूया. आयची मिसाची भेट समरमलेल्या पाद्री कायटान डिसोजा ताका आनी सो बलिदानान वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. फाल्यांचे दिसा मिसाचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लिशीन जातली. कोणीक कुमसार जावंक सोदता जाल्यार आमचे उजवे वाटेन पेंडॉल घातलेलें आसा. थंयसर बसून तुमी तें करूं येता. कुमसारांचो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. फाल्यां 23 वेर सांजेचे 6:15चे मीस सोंपल्या उपरांत माडयेचेर आशिर्वाद जातलो. 24 वेर आयताराक बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो पयलो दीस. तशेंच त्या आयताराक आमी क्रिस रायाची दोबाचीक परब समरमता. त्या दिसा आनी खेरीत दुसऱ्या भासांनी मिसां जातलीं ती म्हळ्यार तामील भाशेन सकाळी 11 वरांचेर, मलयाळम भाशेन दनपारां 12:15 आनी हिंदी भाशेन 2 वरांचेर. तशेंच त्या दिसाक
CCBI पास्टरल प्लॅन 2024 to 2033 हाची उक्तावणी आमी सांजेच्या 3:30 वरांच्या मिसाचेर करतले. सगळ्यांक आमंत्रण आसा. निमाण्या आशिर्वादाक आमी सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात देवाच्या उतराची गोडसाण चाकूंक आनी ती दुसऱ्यांक वांटूंक जेजूच्याच मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योंत फ्रांसीस शावियराक मागणे आमी सांगातान म्हणुया. भाग्योंत फ्रांसीस शावियरा, जेजूच्या मोगान तुझें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं केलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमच्या पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय ती मागची. आमचे ओंत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. San Francisco Xaviera, tuji kurboya shara, Jesus jasoy nika, soda soy timo otkonada. San Francisco Xaviera, tuji kurboya shara, tu Jesus jasoy nika, soda soy dino otkonada. Tu Jesus jasoy nika, soda soy dino otkonada. तुमचे मदें कोणूय आपकुशेन फुलां भेटूंक सोदतात जाल्यार वो फुलां खातीर फूल नापाखडी दिवंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्कार वो कंट्रोल रुमान तें दिवंक जाता. भाग्योंत फ्रांसीस शावियराच्या रॅलिकांचो उमाव दर दिसा सकाळीं 7 ते सांजे 6 पर्यंत चालू आसतलो.